नमस्कार. आईच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आयची कार्यावळ खाशेली इतल्याच कारणा खातीर कारण एक 4-5 म्हयन्यां पयलीं आमचे द गोवन एवरीडे ह्या पेपरान एक सुंदर कॉफी टेबल बूक काडिल्लें जेन्ना एक्सपोजिशन जाल्लें तेन्ना, आनी ताका खूब प्रतिसाद मेळिल्लो. तातूंतल्यानच उर्बा घेवन गोंयकारांचो प्रतिसाद पळोवन आमचो मराठी पेपर जो आसा गोवन वार्ता तांणी एक कॉफी टेबल बूक काडला आनी तें इतलें सुंदर आसा की म्हाका दिसलें की गोवन वार्ताचे संपादक पांडुरंगबाब गांवकर हांचे बरोबर ह्या पुस्तकाचेर चर्चाय करची कॉफी टेबल बुकाचेर आनी ताजे कॉन्टेंट्सूय तुमचे मुखार हाडचे सो दॅट तुमकां जर फाल्यां दिसता की आपल्या घरा भितर हो विशेशांक उरचो जाल्यार तुमकां तो ऑर्डर दिवन आमचे कडच्यान घेवपाकय मेळटलो. ह्या कॉफी टेबल बुकाचें नांव आसा, पळोवपाक मेळटा तुमकां हांगा, जत्रा. जत्रा आनीक जत्रा ह्या विशयाचें कॉफी टेबल बूक काडप ही सोंपी गजाल न्ही गोंया भितर. कारण गोंया भितर आमचे उत्सव इतले आसात, आमचे जात्रा इतले आसात आनी त्यो कंपायल करप आनी त्यो कंपायल करतना फकत मोठी डेटीस न्ही, मोठी देवस्थानां न्ही किंवा आमचे राखणदार न्ही, जाल्यार आमच्यो ज्यो फोक डेटीस सुद्दां आसात गोंया भितर तांचे सुद्दां वर्साचे म्हत्वाचे उत्सव डॉक्युमेंट करप एका कॉफी टेबल बुका भितर, एका पुस्तका भितर, हें मोठें काम. आनी तें मोठें काम गोवन वार्ता आनी आमचे पांडुरंगबाब गांवकर हांणी केलां. ताची आनी एक खाशेलेपण आसा. तें खाशेलेपण अशें की हें पुस्तक, आनी म्हाका दिसता हें गोंयांतलें पयलें पुस्तक, पयलो कॉफी टेबल बूक जो बायलिंग्वल आसा. म्हळ्यार प्रत्येक जात्रा ताची तुमकां मराठींतल्यानूय हांगा माहिती मेळटा आनी त्याच जात्रेची इंग्लिशींतल्यानूय माहिती मेळटा. ती कन्सायज स्वरुपाक अशी आसा की ल्हानशा हातूं भितर तुमकां पुराय आवांठ ह्या जात्रेचो, ह्या उत्सवाचो तुमचे मुखार हे कॉफी टेबल बूक दवरता. सो सुरवात पांडुरंगबाब खूब बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता की हे खूब मोठें काम हें आनीक तें खूब मोठें काम करपा खातीर उर्बा खंयच्यान मेळ्ळी आनीक हें अशें करया हें तकल्याक कशें आयलें? प्रमोद, थँक्यू. ह्या विशयाचेर आमी हो कार्यक्रम करता. हांवें म्हाका दिसता की दिवाळी अंक गोंयांतलो जो येता, गोंयांत वेगवेगळे पेपर दिवाळी अंक काडतात, तर त्या दिवाळी अंकाची परंपरा बदलपाचें कामूय गोवन वार्तानूच केल्लें. म्हणजे तो ग्लॉसी आनी बरे विशय घेवन काडप. जाल्यार पयलीं एक फक्त साहित्यच आसतालें, कथा कवितांच्यान बरोवन आसतलो अंक. पूण गोंयांत एक दिवाळी अंकाची प्रथा बदलपाचें काम आमी केलें. मागीर बारीक भुरग्यां खातीर फाटलीं 3-4 वर्सांच्यान आमी दर दिवाळेक बाल विशेशांक काडटा, हुप्पा वया म्हणून. ती परंपरा गोंयांत गोवन वार्तानूच सुरू केला आनी खंयचो पेपरय करिना किंवा आनी कोणूय करिना. सो तेज्या उपरांत आमचो इंग्लीश पेपर जो आसा द गोवन, जंय तुवें सांगलें, तांणी अंदू जें फेस्त जालें, एक्सपोजिशन जाल्लें सेंट झेवियर, तेतून तेणी एक कॉफी टेबल बूक काडलें आनी ताका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो गोंयांतल्यान. जवळ जवळ म्हाका दिसता हजारांनी, कितलींशींच हजारांनी बुकां तेजी केली. सो तेज्या उपरांत म्हाका दिसलें की अरे इतकें सगळें जर बरें जाता जाल्यार आमी जात्र्यांचेर कित्याक काडचो न्ही असो म्हणून. गोंयांतल्यो जात्रा म्हणटात तो आमचो गोंयकारांचो सामको प्राण. कोकण, गोंय आनी कारवार पर्यंत हो सगळो जो बेल्ट जो आसा, सो जात्रा हो सामको असो आत्मीयतेचो विशय. आनी तूं केन्ना म्हणटा तसो की हो इन्स्टाचो काळ, फेसबुकाचो काळ हो, आनी ह्या काळान आतां सोशल मिडियाच्या काळान जाला कशें की भुरगीं खंय खंय वयतात, ताजे व्हिडिओ काडटात, घालतात आनी त्या उपरांत त्या त्या सणा उत्सवाक थंयसरल्या घे म्हणून लोकांची गर्दी जाता. फाटल्या 4-5 वर्सांची जर परंपरा पळयली जाल्यार. सो म्हाका दिसलें की अशा प्रकारचे लोक रिल्स काडटात, व्हिडिओज काडटात, आमी तो प्रिंटान कित्याक प्रयोग करचो न्ही. म्हणून हो प्रिंट आमी असो प्रयोग केलो की गोंयांतल्यो मोजक्यो अश्यो एक 30 जात्रा घेवन, ज्यो प्रसिद्ध आहात सामक्यो, म्हणजे देवी लयराई पासून तो गुलाल आहा ते मेरेन, मागीर बाबरेश्वर आसत, बोडगेश्वर आसत, मंगेशी जात्रा आसत, सगळे नागेश महारुद्र आसत, अश्यो जवळ जवळ 30 भुतनाथ आसा भितर, 30 जात्रा घेवन अश्यो आमी तेजेर एक मराठी आनी इंग्लीश अशे दोनूय भाशेन तो पुस्तक काडपाचो ठरलो. आनी राजेंद्र केरकरान ताका लेखन केलां आनी थोडें लेखन पिरोज नायक म्हणजे लोक साहित्याचे अभ्यासिका आसा तेंच्यांनी केलां.
ह्या 2 लोकांनी एका मदत केली आणि आमच्या फोटोग्राफर आणि आमची टीम ह्या दोघांनी मेळून सगळ्या देवळांनी वचून जे शक्य आहात तितके नवे फोटो मेळप देवाचे आणि कसले जात्रेचे उत्सवांचे ते फोटो घेऊन एक तयार करूया अशें ठरलें आणि ताका एक स्वरूप मेळ्ळें आणि आमी हो जवळ जवळ 150 पानांचो कॉफी टेबल बूक जो घरान आणि खंय म्हणजे आसपाकूच जाय दवरचो संग्रही इतको सुंदर असो तरेन केला असो म्हाजी हें आतां तुमच्या लोकांक वाचका कडल्यान तुमच्या कडल्यान तुवें जशें म्हटलें तू जे सांगता ते म्हाका पटला म्हणून हांव हो प्रोग्राम करता. इतलो जर तो संग्रहात दवरपाक नाशिल्लो हांव प्रोग्रामूच करनाशिल्लो. पण पांडव म्हाका एक गजाल पांडवा विचारपाक जाय. आय वील गो टू द डिटेल्स ऑफ इट. हांव दाखयताय बी तुमकां कितें आसता तें सो दॅट तुमकां हो घेवचो ना घेवचो हें तुमचेर आसा. बट तुमकां मुद्दम हें दाखयता हातूंत भितर कितें आसता पण ताजे पयलीं कॉफी टेबल बूक कितें आहा. कारण पळय तुवें दिवाळी अंकाची उदाहरण दिलें आनी दिवाळी अंक आमगेली टिपिकल परंपरा आसा. आमी ती पुस्तकी स्वरुपा भितर येता. तुवें हुप्पा हुयाचें उदाहरण दिलें. हुप्पा हुया आमगेले त्याच परंपरे भितर आमी भुरग्यांचो विशेशांक जो काडटात तो पुस्तकी स्वरुपा भितर येता. कॉफी टेबल हें म्हारग प्रकरण हें प्रकरण म्हारग. हय दिवाळी अंका भशेन न्ही. ते खूब बरें दिसता चकचकीत झगझगीत दिसता आनी आमच्यो जात्रा गोंयच्यो अशा स्वरुपा भितर पळोवपाकय उमेद येता. पण उमेदीक तुगेलो बरी म्हारग उमेदी ते कॉफी टेबल बूक काडपाचें कित्याक ठरलें काय म्हणटा. आमचे जाता कशें प्रमोद आमचे वाचकांचे आमची एक परंपरा घरांनी कशी आसता. दिवाळी अंक येयलो बरो एखादो अंक जर कसो आसा जाल्यार आमी तो संग्रह दवरपा खातीर लायब्ररीन आमच्या बुक सेल्फान आमी तो खंय तरी एडजस्ट करून ताका एक जागो करून दवरता. दर वर्सा साठोवन दवरता. दर वर्साचे येयल्ले अंक आमी त्या जाग्यार दवरतात. पूण हो थंयच वयचो न्ही. त्या बुक सेल्फान हो वयचो न्ही आनी तो बुक सेल्फान कोणाच्या बसचोय न्ही अशे तरेन तेजी बांदणी केल्या. इतको तो व्हडलो केला तो घरान लोकांक टेबलार दवरपाचो. हय कारण कोणूय सोयरे कोणूय येयले गेस्ट येयले कोणूय येयले जाल्यार तेणी तो काडचो चाळचो पळोवचो वाचचो आनी जाल्यार विकत घेवन आपुणूय घरा व्हरता. आनी एक गजाल आसा गोंयच्या खंयच्याय वाठारांतल्यान जर तुमगेर सोयरे आयले जाल्यार ताच्या वाठारांत जाल्यार तांच्या वाठारांतली जात्रा आनी उत्सव ह्या कॉफी टेबल बुका भितर आसा. आतां ओपनिंग जी पयली जाता ती सुरवातीची जाता ती लयराईच्या जात्रेन जाता. एक खूब सुंदर आसा. लयराईचें चित्रय सुंदर आसा. एक्च्युअल चित्रय खूब सुंदर आसा. बरी गजाल म्हाका एक दिसली तुमी हे फोटो पळोवपाक शकतात. जे फोटो घेतिल्ले आसा आमच्या फोटोग्राफरांनी तेय कितले सुंदर आसात ते. मागीर फाल्यां हे पेजीसूय अशे आहात की फाल्यां हो फ्रेम करून लावपा आतां घराक अश्यो पेजीस आसात ह्यो सारक्यो. हांव तितल्याचेर रावना. म्हाका एक गजाल बरी दिसली की हांवें हांगा मार्क करून दवरला. हांगा शांतादुर्गा कुंकळकर्णीची जात्रा आसा आनी मुखार शांतादुर्गा कुंभारजुळेकर्णीची जात्रा आसा. म्हळ्यार फक्त एक खंयची तरी शांतादुर्गा म्हणून जात्रा घेतली अशें जालें ना हांगा आनी वेगवेगळे वाठारांतल्यान जाला. देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जशें हांवें तुमकां सांगिल्लें हातूंत भितर आमच्या मोठ्या देवस्थानांच्यो जात्रा आसात. त्याच बरोबर आखंडरांचे उत्सव आसात. हांगा कोको देवाची जात्रा आसा नार्वेची. तुमकां पळयल्यार तुमकां लक्षांत येतलें कोको देवाची जात्रा हातूंत भितर आसा. त्याच बरोबर मुखार जर गेले आनी हाचेर म्हाका दिसता की पांडुरंग बाबान उलोवचें हांगा मसण देवतेची जात्रा आसा. तुम्ही मुखार वचून पळयल्यार मागीर हाजो ह्या कॉफी टेबल बुकाचो आवाठ कितें आसा ताचो व्याप कितें आसा तो तुमकां लक्षांत येतलें. ऑब्वियसली बाबरेश्वराची आसा बोडगेश्वराची आसा डेफिनेटली त्यो आसातच मोठ्यो. मडकयची नवदुर्गेची आसा. माड्डोळची झांयाची पुजा आसा. पेठेची जात्रा आसा. सो हांव सांगत वचपाक शकता तुमी हें पुस्तक घेवचें आनी तें पळोवचें. जसं हांवें तुमकां सांगिल्लें कुंभारजुळेकर्णीची जात्रा आसा जशी कुंकळकान्नीची आसा तशी कुंभारजुळेकर्णीची आसा. आनी एक दाखयता मागीर मुखार या आमी. इतल्याच कारणां खातीर कारण हें पळयतकीर इट इज क्वायट ओवरवेलमींग. शिडयो आसात बाळ्ळीच्यो शिडयोय आसात. सो पांडव हो निर्णय कसो जालो की जात्रा आनीक हांव जस्ट सांगता हें मुखपृश्ठच पळयात. तुमी तर गोंय रसरसून भरला ह्या मुखपृश्ठा भितर. हें जर तुमी पळयलें जाल्यार गोंयकार आनी गोंयचे जे आमचे संवेदना आसतात त्यो ह्या मुखपृश्ठा भितर त्या रंगा भितर कश्यो उठून आयल्यात हें तुमकां पळोवपाक मेळटा. सो पांडव म्हजो प्रश्न तोच आसा की जात्रा म्हळ्यार की इट वॉज व्हेरी इजी. खंयच्यो जात्रा आमच्यो मोठ्यो तांचें एक लिस्ट काडलें आनीक तें केलो अंक तुगेलो. बट तें करनासतना ताचो इतलो व्यापक विचार करप आनी त्यो फक्त जात्रात न्ही आमी उत्सव घेतले आनी उत्सव घेतना आमी फक्त हे आमचे मोठी देवस्थानां आनीक राखणदारा पुरती रावचे नात. आमी ज्यो आमच्यो फोक डेटीज आसात तांचेय उत्सव हातूंत भितर डॉक्युमेंट करतले.
हो विचार कसो आयलो? दिवाळी अंकान प्रमोद आमी एक विशय घेतलेलो की गोंयांतले राखणदार आनी गोंयांतल्या राखणदाराचेर एक असो आढावा घेवपी एक बरो लेख त्या अंकान आयिल्लो आनी तातूंतल्यान म्हाका अशें दिसलें अरे आमच्या राखणदाराचेर जर इतको व्हडलो आर्टिकल एक विशेश अंक जावं शकता जाल्यार गोंयांतल्या जत्रांचेर कित्याक जावचो न्ही अशें म्हाका दिसलें. एक दीस कोकणांत खंय तरी गेल्ले कडेन बत्तीची जत्रा जाता थंयसर, म्हणजे थंय रातच्यो बत्त्योच लायट नासता थंयसर. मानशेश्वर जात्रा म्हणून आसा, मानस आसा थंय एक अशी थंयसर एक जात्रा जाता ती बत्तीच्यो फक्त बत्त्योच थंय लायल्ल्यो आसतात. सो तशें आमची गोंयान आसा बाबरेश्वराची ती जी घडाची जत्रा म्हणटात ती घड केळयेची सो ती जी जत्रा आसा. सो इतकी वर्सां जत्रा चालू आहा, इतलीच वर्सां चालू आसा, पूण ताका जायची पब्लिसिटी मेळनासली, लोकांच्या लक्षांतय ते येनाशिल्लें. जाल्यार थंय ते अशें घडच बांदलेले तुका मेळटले. सो ह्यो इतक्यो बऱ्यो परंपरा आमच्या कडेन आसात. मसंदेवी तुवें जी सांगली नारव्याची जात्रा, मसंदेवी जात्रा ही सांज मेरेन जाता मातशी, आनी ती एक दीस उलगतना ते भायर सरचें पडटा. जात्रा उलगता ती थंय रावपाक जायना इतकी हें. सो ह्यो परंपरा इतक्यो बऱ्यो परंपरा आमच्या गोंयान आसात आनी लोक ताका येतात खंयच्यान खंयच्यान भावीक. गोंया भायल्यान लोक येतात, कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान लोक येतात. तेजे भावीक जे आसात किंवा महाजन जे म्हण आसा, भक्त जे आसात ते वेगवेगळ्या राज्यांनी आसात. सो म्हाका अशें दिसलें की आमच्या गोंयांतली ही इतको गिरेस्त जो दायज आसा आमचें ते कित्याक अशें पुस्तक स्वरुपान येवचें न्ही अशें म्हाका दिसलें. आनी तातूंतल्यान ही संकल्पना आयली की एक कॉफिटेबल बूक काडून हे संग्रह असो करचो म्हणून. बायलिंग्युअल कित्याक? कारण इजी न्ही, आमी मराठी पेपर ओके, आमचे कडेन इंग्लीश पेपर आसा, आमची इंग्लीश पेपरान दुसरें कॉफिटेबल बूक काडला. होच अंक बायलिंग्युअल करचो अशें कित्याक दिसलें? म्हणजे आनी कोणी इंग्लीशवाल्यांनी हो प्रयत्न करपाक जायना म्हणून हांवेनच करून उडयलो. म्हणजे तो कोणी घेणाऱ्यान हे घेवचें जेका नवी भुरगे जे आमचे आसात, यंग जनरेशन, तांकां इंग्लीश आवडटा तांच्यांनी इंग्लीश वाचचें. घरांतले आमचे कोण जे जाणटे आसात किंवा जाका मराठी आवडटा अशे आसात तांच्यांनी मराठीन वाचचें. आनी फोटो आसात. आमचो जो फोटोग्राफर आहा नारायण पिसुर्लेकर, तेणी कांय जाग्यांचेर स्पेशली वचून थंयसरल्या देवांचे आनी हेचे फोटो हाडलेले आसात. कांय जाग्यार कांय वेळार तुमी कांय जाणां कडेन अरेंज केल्ले आसात. सो सगळ्यांचे फोटो क्रेडीट दिल्ले आसा. ना म्हाका खूब बरें दिसलें. हांगा खामीण पाडवो आसा. हय, खामीण जनरली खामीण पाडवो डॉक्युमेंट जावप आनी तो असो डॉक्युमेंट जावप इज अ रेअर थिंग. म्हळ्यार तो जालो पांडुरंगबाब म्हणून म्हाका खरेंच दिसता की फिरोज नायकान ताजेर बरयला खामीण पाडव्याचेर. फिरोज नायक म्हणून आसा लेखिका, तिणें ताजेर बरयला खामीण पाडव्याचेर. आनी हांगा खरें सांगता खामीण पाडवो हांगा डॉक्युमेंट जाला, वीरभद्र जाला. हय, म्हळ्यार आमी जात्रा हें नांव दिलां पूण आमी गोंयचो अख्खो सांस्कृतीक कॅनवास हांगा ह्या कॉफिटेबल पुस्तकांतल्यान उबो केला. हांगा चैत्रांतले वीरभद्र आसा, नावशीचो जागोर आसा, न्हावशीचो जागोर आसा. म्हळ्यार ज्यो गजाली न्ही जनरली आमी डॉक्युमेंट करपाक वचनात त्यो गजाली ह्या कॉफिटेबल बुका भितर, आनी कॉफिटेबल बुका भितर त्या लेवलाचेर वचून हांगा डॉक्युमेंट जाला. 12 गांवची जात्रा डॉक्युमेंट जाल्या. तुमकां दाखोवपा खातीर 12 गांवची जात्रा हांगा डॉक्युमेंट जाल्ली आसा. पांडुरंग बाब, how was this content chosen? I am very interested की जात्रा करतना फक्त ताज्या की मुखार वचचें. ब्रह्मकर्मळीचो ब्रह्मोत्सव डॉक्युमेंट जाला तूं भितर, हें कशें चिंतलें? हय, कितें जालें प्रमोद, आमी एक गोवन वार्तान जेन्ना पुरवणीन एक लोक संस्कृती नांवाचें सदर सुरू केल्लें आनी फिरोज नायकाक सांगलें की गोंयांतले देवस्थानाच्यो परंपरा, देवाच्यो परंपरा, राखणदार, जात्रा बरें म्हणून. सो तांच्यांनी बरयल्यो, जातून खामीण पाडवो आसलो, अनंत आसलो, अनंताचो जात्रा आसा तेजी आशिल्ली, सगळ्यो आशिल्ल्यो गोश्टी. सो जेन्ना हो बूक करपाक ठरलो तेन्ना राजेंद्र केरकराक आमी सांगलें की तुमी हेतून बरोवचें, कारण तो खूब वर्सां पासून बरयता. बरोबर. तेंच्यांनी एक लेख बरोवन धाडलो. तांच्या लक्षांत येयलें ना की आमकां कितें जाय तें. सो लेख तो वाचल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें की अरे इतक्यो बरो जात्रा जाल्यार प्रत्येक जत्रेचेर तांणी वेगळें बरोवचें अशें ठरलें. आनी मागीर ताच्या उपरांत प्रत्येक जत्रेचेर तांच्या कडल्यान आमी बरोवन घेतले. आनी कांय आर्टिकल जे आसात लेख ते फिरोज नायकाचे आसात, पूण चडशें साहित्य जें आसा ते राजेंद्र केरकरान मदत केल्या. आनी तेंच्यांनी दिल्या उपरांत आमी म्हणजे जवळ जवळ प्रमोद 60-70 मोठ्यो जात्रा गोंयांत जातात. तितक्यो काडटलो जाल्यार हेज्या 400-500 पानां वयतलीं. सो आमी सामक्यो सिलेक्टीव अशें 30 घेवच्यो अशें म्हणून ठरलें. आनी तशें एक मार्क केलें आमी 30 घेवया आनी सगळ्या 12 तालुक्यात प्रतिनिधित्व मेळचें म्हणून लास्टाक तिसवाडींतल्यान म्हाका दिसता जागोर सुद्दां भितर आयला, नावशीचो. सो तो अशें तरेन 12 तालुके कवर केल्या. नावशीचो जागोर तर भितर आयला, गांवडोंगरीचो भोवर आयला. हय, गांवडोंगरीचो भोवर हांगा डॉक्युमेंट जाल्लो आसा. म्हळ्यार कांय जाण तुमी अशे व्ह्युअर आसतले जे ह्यो गजाली फर्स्ट टायम आयकतात आनी फर्स्ट टायम आयकतात त्योय बी अशें आयकतात की त्यो एका कॉफिटेबल बुका भितर
2 भाशांनी डॉक्युमेंट जाल्या आनी गांवडोंगरीचो भोवर आसा बेतकी गांवची मंडोदरी देवीची उत्सव आसा. प्रमोद जो आसा मंडोदरीचो विशय हय म्हणजे वाचल्यार तुका कळटलें की इतको सुंदर तो आसा विशय असो. म्हणजे त्या खातीर म्हाका दिसलें की हे घालचें म्हणून भितर सामकें म्हणजे लोकांनी आयकूंकय नासतलें. कित्याक दिसलें मुद्दम सांग चल. म्हणजे ती जी बरयताली कोण आमची फिरोज नायक तिणें बरयल्लें हाचेर एक. आनी तेन्ना म्हाका 1-2-3 कॉल आयले आनी लोक सांगपाक लागले कितें एक कारवारा देवस्थान आसा सातेरीचें जे कितें तरी 7 वर्सांनी कितें तरी ते दरवाजो उगडटा अशें म्हाका सारकें खबर ना तें. सो कोण तरी म्हाका फोन केलो आनी पळय तिका सांग मातशें तेजेर बरोवपाक. सो आनी एका वाचकान फोन करून सांगलो की आपल्या गांवांतली जात्रा मातशें सांग तिका तेजेर बरोवपाक म्हणून. अरे म्हटलें इतक्यो बऱ्यो गोश्टी जर आसा जाल्यार त्यो हेतून कित्याक घेवच्यो न्ही. खूब विचार करून जवळ जवळ 1.5 म्हयनो आमी घेतलो की कितें घेवया हेतून ते बेश्टे सर बरस कितेंय घालपाचें ना अशें म्हणटाले. बरोबर. आनी ते सिलेक्टीव अश्यो घेतल्या ना म्हणून हांवें म्हळें की जात्राचेर विशेशांक काडप आनी कॉफी टेबल बूक काडप सहज म्हळ्यार अशें चिंतपा येता ही जात्रा ही जात्रा ही जात्रा ही जात्रा. ह्या कॉफी टेबल बुकाचो जर तुमी कॅनवास पळयतात न्ही तुमकां लक्षांत येता की हांगा फक्त जात्रा डॉक्युमेंट जाल्ली ना, हांगा गोंयचो भौस डॉक्युमेंट जाला, हांगा गोंयची संस्कृती डॉक्युमेंट जाल्या, हांगा गोंयचो वेगवेगळो वाठार डॉक्युमेंट जाला. जशें पांडुरंग बाबान सांगलें की गोंयच्या प्रत्येक वाठाराक प्रतिनिधित्व मेळचें ह्या दृश्टींतल्यानूय हो अंक तयार केला आनी त्या तरेन गजाली स्प्रेड आवट केल्ले आहात. ना म्हाका खूब बरें दिसलें की नार्वेची कुको देवाची जात्रा, त्याच बरोबर आतां गुलाल आसा, चिखलकालो आसा, बोडगेश्वराची जात्रा आसा, लईराईची जात्रा आसा, जायाची पुजा आसा. हांव जर फाल्यां एक अंक काडपाचो ठरयलो जाल्यार म्हाका खबर आहा की ह्यो गजाली हातूंत भितर येतल्यो म्हणून. कारण ह्यो आमच्या प्रत्येकाच्या मनांतल्यो प्रत्येकाच्या आस्थेच्यो गजाली. सो त्या बाबतींत म्हाका दिसलें ना की अशें जातलें. पण जेन्ना पांडुरंग बाबान अंक म्हाका दिलो हांव चाळपाक लागलो तेन्ना पेडणेची पुनव धरून ते हांवें जशें सांगलें चंद्रेश्वर भूतनाथाची जात्रा म्हळ्यार सडनली आय रियलायज की दीस इज समथींग डिफरंट. दीस इज नॉट अ युज्युअल विशेशांक जो आमी काडपाक जाय म्हणून काडटात किंवा आमकां कितें तरी एक कमर्शियल इंट्रस्ट आसा म्हणून काडटात. इट इज नॉट लायक दॅट. दीस गोज मच बियॉन्ड दॅट. दीस गोज मच बियॉन्ड कमर्शियल इंट्रस्ट. दीस गोज मच बियॉन्ड नॉर्मल डॉक्युमेंटेशन. आनी म्हणून एक गजाल तो कॅनवास म्हाका पळयतकीर खूब बरी दिसता. म्हाका बाबरेश्वराची जात्रा घेतली खरेंच बरें दिसलें. मसण देवीची नार्वेची जात्रा घेतली खरेंच बरें दिसलें. कांय गजाली हांवें मुद्दम सांगल्यो, एक 2-3 गजाली हातूंत भितर अश्यो आसात ज्यो तुमी आयकल्योय नासतल्यो पूण त्यो हांगा 2 भाशांनी डॉक्युमेंट जाल्यात. सावय वेरेची अनंताची जात्रा 7 दीस चलता. ती 7 दीस कशी चलता, कित्याक चलता तें हातूंत भितर आयिल्लें आसा. म्हळ्यार हाचे आस्पेक्ट्स जे आसात जे आयल्यात न्ही, मोरजाईची जात्रा ती हांगा आयिल्ली आसा. ऑब्वियसली कुंभारजुंवेकरीण आनी तुमकां कुंकळकर्णीचें हांवें सांगलें. म्हाका चाळटा मंगेशाची जात्रा आनी त्यो गजाली आयल्या. कांदोळेचे गणपतीचो उत्सव आयिल्लो आसा. सो वेन यू गो थ्रू दीस तुमी म्हणटले की तूं इतली सगळी गजाल सांगता तुमी तीसच घेतल्यात काय म्हण. म्हाकाय अजाप जाता की जेन्ना हांव चाळटा पळय पांडुरंग परत परत सांगता आमी 30 स्पेशल सिलेक्ट केल्यात, 30 स्पेशल सिलेक्ट केल्यात. बट हांव जेन्ना तुमकां सांगता एक मेरेन सोंपतना सांगतना दुसरी गजाल तो कॅनवास लक्षांत येता. सो पांडुरंग बाब हांव आतां सामको गोंयकाराच्या मनांतलो प्रश्न विचारता. तो म्हळ्यार हातूंत जर म्हाका सांगलें की ह्या अंका भितर कितें आसा, आख्यायिका आसात, फक्त कल्चरल इन्फॉर्मेशन आसा, कितें आसा जाल्यार तूं कितें सांगतलो? हय प्रमोद, म्हणजे जात्रा बेश्टो कवर करचे म्हणून न्ही. अशें आसता तशें आसता, अश्यो पळयल्ल्यो आसता अशें तशें ना भितर. हे जात्रेच्या फाटल्यो ज्यो इतिहास आसा, आख्यायिका ज्यो आसात, पार्श्वभूमी जी आसा ती आसा. आनी ज्यो कांय गजाली जशें आमी लयराईच्या बाबतींत म्हणटात, जशें मोरजाये म्हणा किंवा बाबरेश्वराचें म्हण, बोडगेश्वराचें म्हण, मागीर मंडोदरीचो विशय तुवें काडलो. मंडोदरीची एक वेगळीच कथा आसा, पार्श्वभूमी. ती आमी तुमकां सांगचे ना, ती तुमी घेवन वाचपाची. अश्यो आख्यायिका ह्या पुस्तकांत मेळटल्यो. आनी हो प्रयोग सक्सेस जालो. म्हाका दिसता हाच्या वरवीं बरें एडिशन जेन्ना नवें एडिशन काडटले तेन्ना आनीकूय जाय जाल्यार भितर समाविष्ट करूं येता. लोकांचो जर प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार आमी आनीक एडिशन काडपाचें चिंतपाक शकतात. बट सद्याक आमचे प्रयत्न इतलोच आसा की हो इतलो जो सुंदर प्रयत्न जाला तो तुमच्या म्हऱ्याक पावचो म्हणून.
गोंय सरकारान हाजे खातीर आदार केला. हय हय दोतोर प्रमोद सावंतान हें केला आनी म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्यान ताका पूर्ण आदार केला ह्या काडपा खातीर. कारण म्हाका दिसता एक गजाल म्हाका गोंय सरकाराचें हातूंतल्यान अभिनंदन करचें हें एकाच कारणां खातीर दिसता की अशी डॉक्युमेंटेशन गोंयांत हाजे पयलीं बायलिंग्वल जालें ना आनी तेंय बी कॉफिटेबल बुकाच्या स्वरुपाक जालें ना. मागीर फाल्यां गोंयच्या भायल्यान जर कोण तरी सोयरो आयलो जाल्यार ताका सुद्दां आमी एक गिफ्ट म्हणून हें दिवपाक शकतात आनी आमची संस्कृती देशभर आनी जगभर पावोवपाक शकतात अशे प्रकारचो हो प्रयत्न आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता की गोंय सरकाराचें अभिनंदन करचेशें की तांणी अशा एका उपक्रमाक आदार दिलो. पांडुरंग बाब, फायनल ही कार्यावळ सोंपयतना लोकांक तुमी कितें सांगपाक शकतात गोंयच्या संस्कृतीच्या दृश्टींतल्यान, गोंयचो आमचें दायज सांबाळपाच्या दृश्टींतल्यान तुमचो गोंयकाराक संदेश कितें? इतलोच की ज्यो आतां लयराईची जी दुर्घटना घडल्या अशा प्रकारच्यो घटना घडच्यो न्ही. बेश्टेच लोकांनी काचाबूल जावन खंय बेश्टे गर्देच्या जाग्यार वयचे अशें आमी म्हणना. ह्यो ज्यो आसा उत्सव ह्यो एन्जॉय करपाच्यो, त्यो प्रत्यक्ष पळोवन गड्या उत्सव आसत आमचो, लयराई जात्रा आसत, मसनदेवी जात्रा आसत, ह्यो वचप पळोवप आनी त्यो फील करप, थंय मस्ती करप न्ही. बरोबर. सो ही संस्कृती जपून जर आमी दवरतले, म्हाका दिसता की बदलत्या काळान ह्यो अनेकदां आमी म्हणटात भितात की आतां फुडें कोण करतले रे, फुडें कोण करतले रे. जशें जशें आमी फुडें वयता पळय तशें तशें आमच्या एका जात्रांकीन आमच्या उत्सवांकी स्वरूपय बरें येवपाक लागलां. येवपाची गरज ना. हें बरेंच जातलें फुडें, आमची फुडली पिळगी बरेंच करतले. फक्त हे फुडले पिळगेच्या खांद्यार दितना ही पालकी ती बरे भशेन दिवपाक जाय आनी तातूंत कसल्याच प्रकारची म्हणजे जे उदाहरणार्थ लयराईचो प्रकार जो घडलेलो आसा. म्हाका एक गजाल दिसता सुरवातेक हे केलो की हांव परत परत म्हणटा की आमच्यो जत्रा इंस्टाग्रामाचेर व्हायरल जावपाक लागल्या आनी म्हाका हे प्रामाणीकपणान दिसता आनी नवीन जनरेशन हे करता ही बरी गजाल. हांव ती वायट गजाल म्हणत ना. नव्या जनरेशनाक आपली संस्कृती डॉक्युमेंट करचेशी दिसता, तातूंतल्यान रिल्स तयार करचेशी दिसतात, ती देशभर जगभर पावोवचेशी दिसता, ती खूब बरी गजाल. म्हणून आमच्या जात्रांनी गर्दी वाडपाक लागल्या, म्हणून आमच्या उत्सवांनी गोंयभरचे लोक आतां एका गांवच्या जात्रेक पावतात. ताजी क्रेडीट तुमी मागीर सोशल मिडियाक दियात, इंस्टाग्रामाक क्रेडीट दिवपा परस आमी आमच्या भुरग्यांक क्रेडीट दिवया. कारण ते तसो कंटेंट तयार करतात म्हणून तो गोंयभर देशभर जगभर पावता आनी ताका लागून लोकांचो प्रतिसाद येता. म्हणून आज पैंगीणच्या गड्यांच्या जात्रेक गोंयभरचे लोक येतात, लयराईच्या जात्रेक गोंयभरचे लोक येतात, बोडगेश्वराच्या जात्रेक गोंयभरचे लोक येतात. ह्यो जात्रा आमच्या गांवच्यो जात्रा, आमच्या त्या वाठाराच्यो जात्रा, पण त्यो आज त्या वाठाराच्यो शिमो हुपून पुराय राज्याच्यो जात्रा जातात. म्हाका दिसता ही आमच्या पिळगे खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर अत्यंत अभिमानाची गजाल. आमची संस्कृती, आमचें दायज, आमची परंपरा आमी अशीच टिकोवन दवरया, ती डॉक्युमेंटूय करया, व्हिडिओ डॉक्युमेंटूय करया. आनी आज जशें पांडुरंग बाबान सांगलें ताज्या की मुखावेलें पावल मारून हें फक्त सोशल मिडियाचेर आनी इंटरनेटाचेर कित्याक जाल्यार ताका एक कॉफी टेबल बुकाचें स्वरूप दिवन एक वेगळ्या पावंड्यार पांडुरंग बाब तुमी आज आमच्यो जात्रा, आमचे उत्सव, आमची संस्कृती व्हेली म्हणून तुमचे उपकार मानता. थांबता. तुमचो जर प्रतिसाद बरो मेळ्ळो जाल्यार आमी आनी एक एडिशन काडपाची आमची तयारी आसा. आतां तुमच्या हाताक आमी हो अंक सोंपयतात आनी थांबतात. पांडुरंग बाब, अगेन प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.